एज अ प्रेसिडेंट 39 एजर तुमचो स्टँड कितें तुमी तर सपोज सरकारान तो विशय जो आसा तो विधानसभेच्या पटलाचेर जो आसा ताचेर डिस्कशन जावचें आनी योग्य ती भुमिका सरकारान तातूंत घेवंक जाय. पूण अनेक कोणाची 200 मिटराची घरां, कोणाची आनी कोणें घरां बांदिल्लीं आसतलीं, कोणाची आनी कितें आशिल्लीं, कितें आसा ते सगळे विशय ताचेर आसा. पार्टी ह्या संदर्भान भितर सरकाराक म्हणजे जें कितें योग्य तें जावपाक जाय म्हणून स्वता मुख्यमंत्री थंय वचून मेळ्ळे न्ही, बसले न्ही थंय. मुख्यमंत्री गेलो ते राज्य म्हणजे हें आशिल्लें न्ही ताका म्हणजे कितें म्हणटा तें सहानुभूती कशी हें आशिल्लें न्ही, हय कशेंच आशिल्लें म्हणून गेले न्ही. काय एटॅक केलो थंय, कांयच करूं ना न्ही तशें. लक्षांत घेवपाक तेय पण जाय. तेय शेवटी तोय निवडून आयल्लो आमदार, आमी आमदार जावन गेल्ले आसा, आमी रस्त्यार आयिल्ले आसा, आमी घेतला. फाटल्या हातून आतां कितें आसा ते व्हिडिओ काय मेळना की तेन्ना वॉट्सॅप नाशिल्लें. वॉट्सॅप 2014तल्यान स्टार्ट जाला म्हणून आमी ते 2012 पयलींचे. 39A रद्द करचो म्हणून तुमी म्हाका आमी सांगलें न्ही जी भुमिका आसा ताका एक कायदो तो विधानसभेनूच केला मरे कायदो. त्या कायद्याक भितर विधानसभेनूच तांच्यांनी योग्य ती डिस्कशन जावचें.